वाड्याच्या भुरग्यांनी जो आपल्या मेहनतीन काम धंदो सगळे सोडून गोष्टी असले घाण पळोवन तेंच्यांनी जे आज काम करतात, तो कचरो जो उखलला तो एक्च्युअली म्हाका सल्ला दिसता, कारण ह्या पंचायतीन खंय तरी गोष्ट घेवपाक जाय असल्या कारणान किंवा ते पंच कोण तरी आसा तो, तर अशे गोष्टी जेन्ना घडटात तेन्ना ह्या कोरगांवचो एक तो बरो कोरगांव म्हणजे एक परत ह्या बरे असल्या म्हणजे क्लीन असणारो एक गांव, अशा गांवांत जर अशा गोष्टी जर घडटात जाल्यार आमचो जो प्रतिनिधी सैन्याचो जो आसा त्यांनी असे पंचायती सारख्या असल्या गोष्टी दाखोवन दिवपाक जाय आसले। आणि आज भुरगे जे इतले मेहनतीन जे काम करतात ते कितले तांकां अशें वायट दिसता आसतलें हे रस्त्यांनी वयता ती घाण पळोवन, म्हणून तेंच्यांनी आयच्या दिसा ह्या गुढीपाडव्या दिसा जो तेंच्यांनी आयज आपलो कचरो उखलपाचो आपले काम धंदे सगळे सोडून हे जे तेंच्यांनी केलेले आसा तांकां खरेंच हांव म्हाज्या तर्फे तर तांकां सॅल्यूट मारता, कारण असलो जर घाण उखलपा खातीर कोण येयनात, पण त्यांनी आपली स्वता मेहनतीन आपले काम धंदो सोडून जे केलेले आसा तांकां हांव खूब धन्यवाद म्हणटा। आणि तेंच्यांनी आपले अशेंच काम फुडें व्हरपाचें की स्पोर्ट्साच्या बाबतीन असो नाल्यार आनी अशें काम असो तेंच्यांनी काम करपाचें आणि लोकांनी पळोवपाचें की हेंच्यांनी जे काम आयज केलेले आसा ते लोकांनी सुद्दां पळोवन अशेंच आपल्या गांवांत स्वच्छ करपाचें ही म्हाजी इच्छा।